सर तर टायगराची एक द्या ते आम्ही उरले पळय सर तुम्ही मातशें सांगा तुमच्या पार्टी तुम्ही मिटिंगेत तुम्ही टायगर ना करी ना पण सुकोड्ड्यात एक टायगर मेलो आता तरी तुम्ही हे करता की टायगर आसा म्हणून सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीन करपाक ते करता तुम्ही मरे नाका आर यू नॉट कन्सर्न तुमच्या सायडीच्यान ना, but- बोलान तो तुमकां लागीत न्हू ते. सगळ्या वाघ बी दाखयता वाघ आमकां दाखोवला वाघ दाखयता म्हणल्यार वाघ आसा गोंयान म्हणजे टायगर रिजर्व जावपाक जाय सर. तो टायगर साकोडे मेलो पळय सो तुमी कितें कंडेम करता तेजेर ते सगळे करता न्ही गव्हर्मेंट म्हणजे ऑफिसर कोण आसा पळय ते चवकशी करता तेजे मागीर ते पोस्टमॉर्टम जाले सगळें जालो विशय तो कळटलें न्ही ताका कळ्ळें तुका ते कितें प्रश्न विचारता कित्याक खंय कोण मेलता ते कोणाकय थंय धाडूं नाका ना पण इशू इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट असो कित्याक टायगर न्हू सर टायगराचो इशू न्हू तो तो कसो सो कळटा तुम्ही विचारला ऑफिशलांक बा कोणाक ऑफिशलां Department फॉरेस्ट करता न्ही सगळें करता लोक आमचे कशे आसा सामके अलर्ट आसा हां करता ताका कशें आसा काल पयर आतां जो पळय तेणी हें केलें पळय न्ही कितें पोस्टमॉर्टम करपाक लागून सगळो विशय आसा तेणी येवन न्ही रिपोर्ट ओके म्हणून हे तुम्ही हेका अपोज केलो न्हू तुमी रिजर्व करची म्हणून अपोज केलं पण आता टायगर मेळ्ळा म्हणटकूच आता प्रूव जाता की टायगर गोंयान आसा म्हणून हो पाचो सवो वाघ तो इश्यू जो पळय ना, हो सवो वाघ गोंयान मरता. प्रोसिजर सगळो जातलो कळ्ळें न्ही ते तुमकां कितें आसा न्यूज जाय म्हणून कितेंय कोणाक तशें विचारूं ना जाय पण मेवला न्हू सर थिंगा तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेवला न्हू ताका कितें म्हाज्या बापाचें कॉन्स्टिट्युएन्सी ना तशें न्हू पूण ना, पण आमी तुमची constituency मेळ्ळा न्हू. कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू सर मागीर तूं रिप्रेझेंट करता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळा धारवाड मेळा अशें सांग दार बांदोडे साकोडे बागान हो मेळ्ळा वाघ सर तुमची न्हू तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी मिन्स यू आर अ पार्ट ऑफ दॅट हांव रिप्रेझेंट करता म्हणजे बरें आसा तो विशय सगळो जातलो तुमी कांय ओके आनी एक विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी